सरकारान फॉल्स केसीस घातल्या रेल्वेजाचे एक्टा अंडर IPC अंडर आणि 4-5 वर्स जाली आमी दीस रात कोर्टान पावटी मारतात. आमी आयज लोकांक सांगूंक सोदतात की सरकार लोकांक धडधडीत सारके फोट्यो मारून फटयता आणि कोळशाचो प्रकल्प आसा तो मुखार व्हरपाक सगळे 100% प्रयत्न सरकाराचे चालू आसात. आमी आयज हांगा एकट्या जाल्यार सरकाराचो निशेध करपाक, कित्याक ही लोकशाही आनी आमचे भारतान जी लोकशाही आसा हाजे एकूच मिनींग की लोकांक जाय तें जावपाक जाय, लोक श्रेष्ठ. आनी आयज लोकांक गोंयभर सगळे लोकांक हें स्पश्ट कळून आयलां की आमकां गोंयांत कोळसो नाका. सगळो लोक एकट्यान आसा, पूण आमचो सरकार लोकांक आनी गोंयाक सायडीन दवरून कोळशाचे कंपनीजाचो गुलाम जाल्लो आसा. आनी आयज गरज जाल्या की सगळे लोकांनी आपल्याली जे कितें भेदभाव आसा ते कुशीन दवरून गोंयकार म्हूण सगळ्यांनी मुखार सरून ह्या प्रकल्पाक गोंयच्यान भायर मारपा पडटलें. आतां आनी वेळ उरूंक ना. गोंयांत कोळसो नाका हें आतां सगळ्यांचो मंत्र जाल्लो आसा गोंयचे लोकांचो. आनी हे थोडेच दिसांनी थोडे म्हयन्यांनी हें स्पश्ट जातलें की कोळशाक गोंयांत जागो ना. पूण आमी आयज तुमकां हें दाखोवपाक सोदतात की कसो सरकार लोकांक कंटिन्युअसली फटयत आसा. आमचो CM स्टेटमेंट करता की आपल्या गोंयांत कोळसो अर्ज करूंक जाय, गोंयांत कोळसो वाडोवपाक जायना. पूण होच CM सगळे तरेन ट्राय करता की कोळशाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें जाता तितले बेगीन बांदचें. म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार सागरमाला प्रोग्राम आसा, हो हाजी हें मूळ जाता, हाजें फावंडेशन जाता. कित्याक ह्या सागरमाला प्रोग्रामान क्लियरली म्हणलां की गोंयांत 130 मिलियन टन कोळसो गोंयच्यान कर्नाटकाक वतलो. आनी आमचो CM आपल्याले सगळे स्टेटमेंट्सान सागरमालाक प्रेस करता, सागरमाला बरो म्हणटा आनी सागरमाला जाल्ले जाय म्हणटा. म्हणल्यार CMाक गोंय काबार जावन फकत कोळसो हाडपाचो ताजो यत्न चालू आसा. हें पयलीं म्हणल्यार CMान सागरमाला निशेध करूंक जाय, सागरमालाक भायर मारपाक युनियन गव्हर्मेंटाक सांगूंक जाय, पूण CM तें करना. दुसरी गजाल, सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ही केस आमची डबल ट्रॅकिंगाची केस पावली तेन्ना सुप्रीम कोर्टा मुखार गव्हर्मेंटान जायते प्रयत्न केले की बाबा ही रेल्वे जाय, हाका लागून ताका लागून, पूण सुप्रीम कोर्टान कांयच मानून घेवंक ना. जेन्ना लास्ट आर्ग्युमेंट जालें तेन्ना रेल्वेन मुखार येवन सुप्रीम कोर्टा कडेन पांय पडलो रेल्वे आनी सांगपाक लागलो प्लीज आमकां कोळसो व्हरूंक जाय आनी कोळशा लागून ही डबल ट्रॅकिंग जावपा आसा. आनी हें सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरान हें सगळें रिकॉर्ड केल्लें आसा. पूण सुप्रीम कोर्टान तेन्ना रेल्वेक सांगलें आनी गोवा आनी इंडिया गव्हर्मेंटाक सांगलें की तुमच्यांनी गोंयच्यान व्हरूंक जायना, तुमी कृष्णापटणमच्यान कोळसो हाडात. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हें सांगता, पूण हें सरकारान मानूंक जाय आसलें, पूण सरकार मानूंक तयार ना. सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां आमचो सरकार मानपाक तयार ना. तिसरी गजाल, पयरूच जुना म्हयन्यांत जुलयात ड्रेजिंग करपाचें, कॅपिटल ड्रेजिंग करून वास्को हाडीत 19 मिटर डेप्थ पर्यंत व्हरून, आतां 12-13 मिटर आसा ते 19 मिटर पर्यंत व्हरून व्हडली बोट्यो केप सायज वेसल्स हाडून कोळशाचो ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवपाचो एनवायरनमेंट क्लियरन्स ग्रांट जाल्लो आसा. आनी हे EC ग्रांट जावपाक गोवा गव्हर्मेंट हातूंत 100% शामील आसा, कित्याक गोवा गव्हर्मेंटान नाका म्हणलें जाल्यार हें जावपा नाशिल्लें. सो सरकार आमकां कंटिन्युअसली फटयता, सगळे तरेन कोळशाचें हें मुखार व्हरपाक सोदता. आनी हें कॅपिटल ड्रेजिंग जे सगळे आमचे नुस्तेकाराक काबार करतले हें आतां तो सरकार मुखार व्हरूंक सोदता. चवथी गजाल, जिंदालाचे 5A 6A बर्थाचेर कोळशाचे पयलीं परमिशन 7 मिलियन टन आशिल्लें, ते EC नवीन दिवन 14 मिलियन टन ते 15 मिलियन टन पर्यंत वाडयलां. म्हणल्यार कोळशाचो प्रकल्प वाडोवपाचो सगळो यत्न चालू आसा. ही केस कोर्टान चालू आसा, थंय सुद्दां गोवा गव्हर्मेंट जिंदालाक आनी कोळशाक सपोर्ट करता.
सो आमचो CM आमकां परत परत फटयता. इतलेंच न्ही, आतां बोरये जो एक्झिस्टींग पूल आसा वो रिपेर करपाक 2023-24 वर्सांत एन्युअल बजेटान मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टान 20 कोटी दवरिल्ले. आयज पर्यंत हो सरकार तो ब्रिज रिपेर करपाक तयार ना. पयशे सगळे सरकारान दवरल्या, युनियन गव्हर्मेंटान, पूण गोवा गव्हर्मेंट हे मुखार व्हरपाक सोदना. कित्याक गोवा गव्हर्मेंटाक जाय की हो पूल मोडलो आनी तातूंत सगळे लोक मेले म्हणटकीर ताका कोळशा लागून नवीन ब्रिज करपाक मेळटले. हे गोवा गव्हर्मेंटाचे असले हॉरिबल प्लॅन. म्हणल्यार आमचो गोंयचो लोक मरो पूण कोळसो जावपाक जाय. हो आमी सरकारा CMाक सांगता, तूं कितें करता? तूं हो ब्रिज सारको कित्याक करना? हो आमचो प्रश्न. तूं 2-3 वर्सां जालीं पयशे दवरिल्ले आसा पूण तूं रिपेर करपाक तयार ना. म्हणल्यार तुका लोक मेल्ले जाय कोळशा लागून. हें आमचें CMाचें सिच्युएशन. मुखार पळयात, म्हादेय न्हंयचें उदक कोणाक वता? कर्नाटका शेतकारांक वचना आनी लोकांक वचना. म्हादेयचें उदक हे व्हरून मलप्रभा बेसिनाक घालूंक सोदता आनी कर्नाटका गव्हर्मेंटागे पयलींच्यान वेबसायटीचेर क्लियरली बरयल्लें आसा की मलप्रभा बेसीन आसा थंय 300 किलोमिटर लांब स्टील मॅन्युफॅक्चरींग कॉरिडॉर जातले. म्हळ्यार तुमी समजून घेयात केदे व्हडले हांचे प्रकल्प. आनी हाका लागून स्टील इंडस्ट्रीक जितलें उदक जाय तें सबंद कर्नाटका आसपाचें ना. सो हें उदक सगळें गोंयचें उदक तें व्हरून ते स्टील इंडस्ट्रीक व्हरूंक सोदतात. सांगून दिलां पूण सरकार ट्रायब्युनला मुखार नाल्यार युनियन गव्हर्मेंटा मुखार हें केन्नाय मांडपाक तयार ना. आमचो सरकार झगडटा कर्नाटकाचे फार्मर शेतकारां बरोबर. हें सगळें सरकार करता तें रॉंग. म्हादेय न्हंयेची लढाई आसा ती स्टील इंडस्ट्री आनी ह्या कोळशाचे ट्रान्सपोर्टेशना बरोबर. तेच मनीस जे कोल व्हरूंक सोदतात तेच थंय उदकय जाय तांकां स्टील करपाक. सो सरकार एक सुद्दां पावल हे स्टील इंडस्ट्री आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन इंडस्ट्रीचे विरुद्ध उबारपाक तयार ना. मुखार शेळवण नवीन जेटी प्लॅन केल्या. हालींच ताका CRZ क्लियरन्स मेळ्ळा आनी आतां स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी मुखार ती केस पावल्या. शेळवण जेटी सगळे लोकांक थंय खबर आसा आनी ताजेरय बरयलां की हें कोळशा लागून. जाल्यार CM कसो म्हणपाक शकता की कोळसो वाडयना? तूं नवीन जेटी करपाक तयार आसा, शेळवणचे लोकांक काबार करपाक तयार आसा. दुसरे सायडीक शिरोडा पंचवाडी जे हांगचे सागरमालाचे लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स आसा तातूंत थंय जेटीज दाखयल्यात. शिरोडा दुर्बाट सगळे कडेन जेटीज दाखयल्या आनी ताका लागून रस्तो वाडोवपा खातीर लोकल लोकांची जी घरां आसात आनी तांचे जे दुर्ग आसात ती मोडपाक नोटीस काडल्यात. लोकांक काबार करून कोळशाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मुखार व्हरपाक. सगळे तरेन हो सरकार हें जे कोळशाचें जे हें आसा तें मुखार व्हरपाक सोदता. सो आयज अशी परिस्थिती आसा की आमचो सरकार एंटी नॅशनल जाल्लो आसा. हें तुमी समजून घेयात. आमचो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयचो सरकार इज एंटी नॅशनल. भारताचे विरुद्ध काम करता. हें हांव कित्या वयल्यान म्हणटा कित्याक ही जी इंडस्ट्री आसा कोळसो जो ट्रान्सपोर्ट करता तो थंय कर्नाटका व्हरून स्टील तयार करतलो आनी हें बरें चकचकीत स्टील अमेरिके आनी युरोपा वतलें. म्हणल्यार अमेरिकन आनी युरोपियन लोकांनी सुशेगाद बसून आमचें स्टील खावचें आनी आमी हांगा कोळशाचो धूळ खावन आमी सगळीं मरचें. हें आमचो गोंयचो सरकार करता. हें एंटी नॅशनल न्ही जाल्यार एंटी नॅशनल कितें तें तुमी आमकां सांगात. आयज ह्या भशेन परिस्थिती जेन्ना आसा की सरकार स्वता एंटी नॅशनल जाल्लो आसा तेन्ना एकूच उपाय आसा की जे आमी पयलीं साकून म्हणटात की पिपल्स पावर इज सुप्रीम. हें प्रकट जावपा जाय आनी हें फाल्यां प्रकट जातलें हें आमकां 100% खात्री आसा. कित्याक गोंयकारांनी हे कोळशाचे प्रकल्पाचेर विरुद्ध 100% एकवोट दाखयल्लो आसा. 100 वयर पंचायतींनी रेजोल्युशन घेतल्यात की आमकां गोंयांत कोळसो नाका. सो ही जी आमची भारताची लोकशाही आसा ही सरकाराक सांगता, वॉर्निंग दिता, तूं लोकांचें आयकना जाल्यार तूं लोकशाहीचे विरुद्धूच आसपाना. लोक तुमकां हुमटावन भायर मारतले. सो आयज
लोक भायर सरतले हाजो मातसो सुद्दां दुबाव ना आनी सरकाराक लोकांचो राग आसा तो सरकाराक फेस करपा पडटलो. सरकारान हें सगळें समजून मातशें तरी विचार करून हे कोळशाचे प्रकल्प जे आसा ते सगळे इमिजिएटली बंद करूंक जाय हें आमी सरकारा कडेन मागतात आनी सरकाराक शिटकावणी दितात की हें जात तितले बेगीन तूं करना जाल्यार लोक तुका शिकयतलो की लोकशाही म्हणल्यार कितें तें. हें आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात आनी सगळे लोकांक आमी लोकां कडेन मागतात की आमचे भितर जे कितें भेदभाव हे डिविजन जे घाल्ले आसात हे डिविजन कुशीन सोडून आमचे मुखाल्ले पिळग्यां खातीर आमी सगळ्यांनी भायर सरून हे कोळशाचे प्रकल्प गोंयच्यान भायर मारपाकूच पडटले. आमकां दुसरो उपाय ना आनी हे जेन्ना आमी करतात आमी लक्षांत दवरूंक जाय की आमी फक्त गोंयचेच राखणदार न्ही, आमी हे सबंद पृथ्वीचे राखणदार जावन आमी उबे रावतले. कित्याक हे 100-130 मिलियन टन कोळसो जो ते एडिशनल लासयतले हाजो परिणाम फक्त गोंयांत न्ही सबंद पृथ्वीचेर जातलो. सो आमी सगळ्यांनी मुखार सरून ही पृथ्वी ही आमची धरती राखपा खातीर हे प्रकल्प भायर मारपा खातीर हे सरकारा मुखार उबे रावपाकूच पडटलें. हातूंत कोणेंय फाटीं रावपाचें ना. तुमी गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसूं नाल्यार तुमी पुलिसे कामां आसूं सगळ्यांनी भायर सरपा पडटलें. कित्याक हो वेळ आयला की आमी हे मुखार आनी वचपा दिलें जाल्यार आमच्यांनी झगडूंक जावपा ना. हे बोरये पूल जालो, रेल्वे जालो, न्हंये सायडीन जेटीज जाले, आमी सोंपले. आमचे हातींतल्यान सगळें भायर वयतलें आनी गोंय आनी उरपाचें ना. सो वेळ आनी ना. आयजूच आमी सगळे गोंयकारांक सांगतात तयार रावात, भायर सरपाक कितेंय करपाक तयार रावात. हें सगळें बंद करपा लागून बरें. 2020 चांदोर आजरांनी लोक कॅन्डल घेवन भायर आयले हे सगळ्यांक चोयल्या. त्याच्या फाटल्यान आरोसी थिंग ट्रॅकाचे येयले सगळ्यांक चोयलो आनी आम सगळे जे आज 2020 अपोज करताले तेंची आज केस गायलो आहे. अभिजिता अंडर आमी सगळे एकठांय जाले आनी आमी गोंयकारांक दाखोवन दिलें की गोंयांत कोर्स कित्याक नाका. आम तेन्नासून आज देखून गोंयांत कोर्सो नाका म्हणूच हेंच स्टँड घेनाय. 2020 हांव आमदार आसो ना, आज लोकांनी म्हाका आमदार निवडून हाडला आनी आजूय हांव गोंयांत कोर्सो नाका म्हणटा. कित्याक लोकांक जरी तरी आज कॅन्सर दुयेंस जाता. वास्को जर तर तूं गेलो लोकांक ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाता, कॅन्सरा दुयेंस जाल्लें आहा आनी हें दुयेंस जरी तरी कोला लागून जालें म्हणटाय. कित्याक थिंग जेन्ना इन्वेस्टिगेशन केल्लें आहा थिंग वचून फायंड आवट केल्लें आहा. सो दीस इज बिकॉज ऑफ द कोल पार्टिकल्स जे वाऱ्यांत उगता. सो जरी तरी क्रिटिकल वस्तू गोंयकारांक जावपाक शकताय आनी लोकांक जावपाक शकताय जाल्यार हें डबल ट्रॅकिंग आनी हाडपाची कित्याक गरज. एक वाटेन हो सरकार म्हणटा की सोलार घालपाक जाय, उमके किलोवॉट सोलार आमकां टार्गेट आहा, ग्रीन एनर्जी आहा, रिन्युएबल एनर्जी आहा, हें अचीव करपाक जाय, कार्बन फुटप्रिंट अचीव करपाक जाय म्हूण इंडिया आख्या वर्ल्डार दाखोवपाक सोदिता. आनी एक वाटेन कोळसो डबल आनी ट्रिपल करपाक सोदता. 136 मिलियन मेट्रीक टन्स टू बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम दी एमपीटी थ्रू वेरियस मोड्स. भाजींतल्यान वयतले, रस्त्यांतल्यान वयतले, ट्रेनींतल्यान वयतले. दीज आर द मल्टिपल मोड्स ऑफ लॉजिस्टीक ट्रान्सपोर्टेशन दॅट दीस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू डू. आनी ताजे परिणाम कितें? ताजे परिणाम आमी गोंयकार जो धंदो करता, जो येता, जी भुरगीं इस्कुला वयताय, जावं तो दाजी सरकार जो एमपीटी थिंगा आहाय, जावं तो संकल्प जे एमपीटी ते एरियाक आमदार आहाय, तेंगे लोकांक जे तांकां वोट मारताय आनी वोट मारून तांकां निवडून हाडटाय तेंगे लोकांक आज कॅन्सर जाता. आनी तेंगे लोक आज हे कॅन्सर जावपाचे जे कोल पार्टिकल्स आहा वो इनहेल करता. आनी आज जर तो थिंगा लोकांक अशे करून त्रास जाल्ले आहाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक म्हणजे सुराले गांवांतल्यान ही डबल ट्रॅकिंग पास जातली. आमकां सगळ्यांक हे त्रास जातले आनी पयसून आनी हेजे फ्युचर कितें जातलें? भुरगीं दुयेंतूय जातलीं, टुरिजम गोंयची इफेक्ट जातलें. आज जरी तरी टुरिस्ट थोडोभर गोंय येता तोय काबार जातलो. कित्याक ऑफ दीस पोल्युशन? आमी जरी तरी गोंय साल्वा करपा जाय, आमगे एनवायरमेंट साल्वा करपा जाय जाल्यार आमगे स्टँड जें आहा गोंयांत कोळसो नाका जाल्यार तें आतांय तशें आसपा जाय. 2020 तशें आहलें आनी हेज्या मुखार वयता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एकूच वॉयस घेवन सांगपा जाय दॅट वी डू नॉट वॉन्ट कोल इररेलेवंट.
कितलोय ऑल टू डेव्हलपमेंट जावं कितलोय ऑल टू रेव्हेन्यू मॉडेल दाखय पूण आमकां कोर्स नाका गोंयचो लोक दुयेंत जालो नाका आमगेली फुडली पिळगी जी आहा ती आमकां फुडले पिळगेक आमकां साल्वार करपाक जाय आमगे गोंय साल्वार करपाक जाय आनी आमगे ही जमीन साल्वार करपाक जाय ताका लागून आमकां गोंयांत कोडसो नाका अशें एक्सप्लेन केला हे पळय खूब वर्सां जालीं हे प्रोजेक्ट हाडटा हे सगळे कनेक्टेड आसा सागरमाला जावं त्यो आमच्यो स न्हंयो नॅशनलायजेशन नांवान व्हेल्यो 9 झेटी मागीर तांणी बांदपाक डिसायड केले गोंयान ताजे नंतर 2020 जेन्ना लॉकडावन सरकारान सांगलें आमकां भितर रावा वायरस आयला आनी 3 लिनियर प्रोजेक्ट जावं तो डबल ट्रॅकिंग एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी तामनार हे सगळे गुपचूप व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान क्लियर केल्ले हे सगळे तर पळयत आर ऑल कनेक्टेड आमी सदांच सांगता कनेक्टेड जशें बाब अभिजितान सांगलां आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे एप्रॉक्सिमेटली 136.1 मिलियन टन पळय जो रिक्वायरमेंट आसा कोळशाचो ते सगळे आतां सारकें जावन येता आनी सदांच वो चीफ मिनिस्टर आनी सरकार सांगता इट इज नॉट फॉर कोल इट इज फॉर पॅसेंजर जे सुप्रीम कोर्टान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी अपॉयंट केल्ली आनी एक्सटेन्सीव ते भोंवले गोंयभर तांणी पासून सारको आपणाचो रिपोर्ट सबमीट केलो सुप्रीम कोर्टान that it is economically unviable, ecologically damaging to Goa. तरी पूण जे पवित्र जमनीक लागून हे गोंयचे जमनीक लागून लोक सगळे आमी भायर सरल्या आमी आयज हांगा आसा आमचेर केसी फायल केल्ल्यो आसा ते कांय आमकां परवा ना दीस इज ओन्ली एन अटेम्प्ट बाय गव्हर्मेंट आमकां बंद करपाक ते बंद कशेंच जावपाक ना कित्याक ही फायट आमकां न्ही ही लढाय आमची न्ही ही लढाय फुडले पिळगेक लागून ही लढाय चालू आसतली आनी आमी हे जे मुद्दे आसा पार्लमेंटानूय काडल्या रिकॉर्ड जाल्ले आसा डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा आनी जशें बाब अभिजितान सांगलां एक आमी उलो मारता सगळे जावं NGO जावं खंयचे ग्रूप जावं वेगळे वेगळे आख्खे गोंयभर शिपडलेले आसा सगळे एकवटान येवया आमी दीस इज द बॅटल फॉर गोवा नाजाल्यार आमची फुडली पिळगी विचारतली गोंय पासत कितें केलें तुमी सो आमी एक उलो मारता सगळे एकवटान रावया आनी ही लढाई फुडें व्हरया बिकॉज गोंया असलें शार आख्खे वर्ल्डाक ना देव बरें Captain, 2020 इतले लोक आयिल्लो वॉट हॅज हॅपन्ड आफ्टर दॅट 2020 कोवीड आसतना लोक भायर सरलो पळय ताजे उपरांत दॅट वॉज द पिपल्स मुवमेंट म्हाका दिसता आमी ते जातकूच मागीर आन्सर करता बट इट वॉज द पिपल्स मुवमेंट जेन्ना आमचेर केसी फायल केल्यो कोर्टान केसी चालू आसा ओके सो मुवमेंट हो पळय आमी परते आतां स्टार्ट करतले ऑटोमॅटिकली जशें ताणें सांगलां पुलिसाची भुरगीं जावं गव्हर्मेंट ऑफिसर पॉलिटिशियन सगळ्यांनी येवपाक जाय दीस इज अ सर्वायवल नाल्यार बाकीच्या कंट्रीनी पळय आमी पळयलां कशें भायर येवन पेट घालता तसलें सांग उपकारना पीसफुली वी हॅव टू सेव गोवा आनी एक पावट एक आवयक बापायक एड्युकेशनिस्ट आनी भुरग्यांक आनी सगळे सिवील सर्वंट्सूय हाय तांकांय बी एक उल मारपाक आनी एक पावट एकठांय जावया गोंयकारांचें गोंय सांबाळपाक 2020 जेन्ना आख्खें गोंय सबंद गोंय विदाउट एनी कास्ट रिलिजन नो पॉलिटिकल पार्टीज बट गोंयकार म्हूण एकठांय जाल्लो चांद्रा it created history and I feel along with my colleagues that we are proud to be here today even if they have filed a case against us because तो एक इनिशिएटीव पळय घेयलोलो अभिजीत आमचे बाबा फुडाकारा पंदा सगळीं एकठांय जावन ही चडवड गोंय सांबाळपाक नॉट फ्रॉम एनी रुलर नॉट फ्रॉम some politicians or anything but from the biggest destructor coal आणि हो कोल गोंयान हाडून आमकां पुरोवपाक सोदतात हेजेर विरोध करपाक आय सेड एड्युकेशनिस्ट टिचर्स आय तेंक कितें सांगलां माय पाय आमी झगडटाय आय रिक्वेस्ट ऑल द इन्स्टिट्यूशन्स
to please also come forward, because what we teach in school आमकां इस्कलां शिकयताय न्ही तें समज प्रॅक्टिसान जायना जाल्यार आम सगळ्यांचो कायदो तो भुरग्यांक पळय आमी शिकयताय तें सारकें शिकोवपाक. बुकाचेर एक शिकोवप थिसीस देखून करताय आमी, बट आमच्या गोंयान वो संवसारान जात कितें? वी कॅनॉट बी टीचिंग रॉंग टू द चिल्ड्रन. वी हॅव टू टीच देम द रायट. And for this, I request all the education institutes across Goa, be it the law colleges or the engineering colleges, even the medical institutions, you are actually receiving the cases. Wenzi has told that constituencies along the port areas, they are the highest number who are affected by coal pollution. Can't you all as doctors also voice out? Why not? As a mother, I am very selfish. I am doing this for my children's generations. And I request एक आवय तुमगे भुरग्यांगे पिळगा समज सांबाळूं जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकमत जावन सरकारा कडेन मागपाक जाय. गोंयांक कोलाचो हब कोलान पुरयना काय आमकां नाका. इंडिया सरकारान इंटरनॅशनली कमिटमेंट दिलेलें आसा आमी नॉन पोल्युटींग एनर्जी और ग्रीन एनर्जी मानपा सोदताय म्हण. जाल्यार वाय गोवा वन सायड? अदरवायज वी आर हिपोक्रेट्स. एक सायडीन गोवा इज कॉल्ड द ट्युरिझम डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड and the other side we are making the coal debris of the world. Requesting every Goan, not only who is staying in Goa, who are across the globe, and for Indians who want to make Goa their second home also, please think, you too need to voice out. This is not a place to be made a coal dump. एकठांय जावया आनी गोंय सांबाळपाक सगळीं मुखार सरया. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.